देशात सध्या वोट चोरीचो विषय परस गाजता। काँग्रेसीचे राहुल गांधीन वोट चोरीचेर पुराय विश्लेषण करून पोस्टमॉर्टम केलो। वेंचणूक आयोगान लोकशाय उणी करून पुरायपणान तडजोड केल्या तशेंच हत्या केल्या। हरियाणात ब्राझील मॉडेलान मतदान केल्ल्याचे नदरेक आयिल्ल्यान वेंचणूक आयोगाच्या अभ्यासाचेर विजय सरदेसाईन खर टिका करीत लोकशाय धोक्यात आशिल्ल्याचे नदरेक हाडून दिला। राहुल गांधीन खूप प्रेस कॉन्फरन्स घेतला वोट चोरीचेर आणि लेटेस्ट प्रेस कॉन्फरन्स तो घेता हरियाणाची वोट चोरी ताणे जी बरे भशेन एनालायज केल्या आणि डायसेक्ट केल्या आणि ताजो पोस्टमॉर्टम केला। तातूंत इलेक्शन कमिशनाक आनी लज उरली अशें म्हाका दिसना। इलेक्शन कमिशन म्हणटा आनी दुकान बंद करपाक जाय आनी इलेक्शन कमिशन म्हणटा कंप्लिटली कॉम्प्रोमायज्ड आनी लोकशाही आमच्या देशान लोकशाहीची हत्या करपाचें कमिशन म्हणटा इलेक्शन कमिशन अशें आज सिद्ध जाल्लें आहा। सादो विषय म्हणतो असो की एक ब्राझिलियन मॉडेल तिचे कडेन कितलेच कडेन हरियाणात तिचे मत आहा, ती इंडियन ना, तीच मॉडेल बरी दिसता, तिका हरियाणात मतदार केल्या आणि तिचे असले डुप्लिकेट मताचेर हरियाणाचो सरकार घडयला। सो कितले लेवलाचेर मॅनिप्युलेशन आणि आमची लोकशाही खंय पावल्या ती पळय। सो म्हाका दिसता आमच्या देशान लोकशाही जर उरतली जाल्यार फ्री अँड फेअर पोल म्हणतो सगळ्यांत चड इम्पॉर्टंट। आणि राहुल गांधीन जी वोट चोरी एक्सपोज केल्या, हे वोट चोरीचेर आमी कितलेंय काम केलें, कितलीं आमकां मतां पडलीं जाल्यार ब्राझीलच्यान मतां इम्पोर्ट करून बीजेपी सरकार करूंक शकता, हें ताणें सिद्ध करून दाखयल्लें आसा। म्हाका दिसता देशाचे जनतेक हाजे परस व्हडलो शॉक ना आणि हे प्रूव्ह केल्लें आहा। हाजेर आनी इलेक्शन कमिशनान ताजेर केसी घालतले आनी कितें करतले हें न्ही। दे हॅव टू कम क्लीन ऑन दीस, अदरवायज द इलेक्शन कमिशन हॅज टू शट शॉप। देर इज नो सच थिंग कॉल्ड डेमोक्रेसी इन इंडिया इफ दीस इज नॉट रिप्लायड टू। सो म्हाका दिसता हे एक सामकी एक खूब सिरियस इशू हो आनी गोंयांत चड करून जंय 7 मतांनी 25 मतांनी 40 मतांनी लोक जिखून आयिल्ले आहा, पोस्टल बॅलटाचेर लोक जिखिल्ले आहा, अशे घडणुको जरी जाता आनी हांगा जर हो वोट चोरी जाली जाल्यार एक इल्लिगल सरकार आमचेर आज इल्लिगल सरकार आमचेर रूल करता अशें जावंक शकता। सरकारान आता एसआयआर ड्रायव्ह आमी दोळ्यांत तेल घालून पळोवंक जाय, कित्याक एसआयआराचेर वोट चोरी सुरवात जाता, एसआयआराचेर वोट कॅन्सलेशन जाता, मायनॉरिटी कम्युनिटीची मतां कॅन्सल करतात आनी डुप्लिकेट मतां भितर घालतात। डुप्लिकेट म्हळ्यार खंयची, हाजे पयलीं ताणें दाखयलेली बेंगलोरच्यान उत्तर प्रदेशान वचून मत मारता ते न्ही, हे ताजे फुडें पावयल्लें आहा। ब्राझीलच्यान वचून मतां हाडटाय बीजेपी, म्हणटकीर ते अशे दौऱ्यार बी वतात पळय, थंयच्यान मतां हाडटात। हांगा आमचे टुरिजम प्रमोट करपाक हांगा वतात, थंय वतात, थंयच्यान लास्टाक हाडून मतां घालून ते डुप्लिकेट मताचेर जिखूंक शकताय, ही परिस्थिती आहा। सो इट इज अ सिरियस मॅटर, लोकशाही धोक्यान आहा।